लास्ट इयर आणि त्याच्या लास्ट इयरांनी कंपेर केलें जाल्यार ह्या वर्साय कंपेर केल्या उपरांत इट इज ऑलमोस्ट 33% ऑफ द एक्सपेंडिचर वी डीड वीच इज व्हेरी गूड द मिड ऑफ द इयर कंपेरिजन आमी पळयता की कारण ह्या वर्साचे 2 म्हयने वयल्यान कोड ऑफ कंडक्टान गेल्ले ते लास्ट इयर 31% आशिल्लो हांवूय 33% आसा म्हणजे बरेच जाण जे उलयतात पळय न्ही सरकारा कडेन पयशे ना हांवें हेज्या वयल्यान दोतोर घेतलं की सगळो एक्सपेंडिचर आमचो वेवस्थीत रित्या जायत आसा खंयसरूच कमी पडूंक ना म्हणजे हाजो अर्थ खंयचेंच काम हे पयशा खातीर कमी पडलेलें ना जरी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पयशे हाडले जाल्यार आमी एकदां तेजी UC सबमीट करिना आनी UC सबमीट करिना म्हणून नेक्स्ट इयर जे आसा आमकां पयशे मेळना फॉर एग्जांपल फॉर द RDA फॉर द लास्ट 2 years वी हॅव नॉट रिसिव्ड द फंड बिकॉज द लास्ट 2 years वी हॅव नॉट सबमिटेड द UC द फंड वीच इज वी हॅव युटिलायज आमी ऑलरेडी तांकां ह्या फुडें वॉर्निंग दिल्या की तुम्ही जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो सगळ्यो स्किमी इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी इम्प्लिमेंट केल्ल्या स्किमींचे सगळ्यांच्यो UC ज्यो आसा ह्यो सबमीट करप हाजें अत्यंत गरजेचें आसा 7 महिने झाले खण खाते पंचायत उद्योग नुस्तेमारी धरून 13 खात्यांनी अजून 20% बजेटूच वापरला आर्थीक वर्स सोंपमेरेन खंय बजेट पुराय उजार जातले तितूंतले इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट पंचायत डिपार्टमेंट स्किल डेव्हलपमेंट फिशरीज ट्रायबल वेलफेअर एअरपोर्ट म्हणून आमचेर केस चालू आहा म्हणून RDA ताज्या उपरांत जेल्स ओके स्पोर्ट्स करंटाचे हेज्या लागून उरला बट स्पोर्ट्सानूय कमी दिसलो कॅप्टन ऑफ पोर्ट इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी मायन्स आनी नॉन कन्वेन्शनल रिसोर्स बट ते नॉन कन्वेन्शनल हे डिपार्टमेंट आमी रिसंटली आत्तां फॉर्म केला ह्या डिपार्टमेंटाचो एक्सपेंडिचर वीच इज बिलो 20% दिसलो रेस्ट ऑल आर द अबाउट 20% मीन्स दे आर गॉन टू द 30% आतां ह्या डिपार्टमेंटाचो कित्याक कमी जालो आतां खंयचो रेवेन्यू कमी जाला काय एक्सपेंडिचर कॅपिटल एक्सपेंडिचर कमी जाला ताजोय रिव्यू घेतलो आनी ऑलरेडी सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शनूय दिली ऑल टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट सदोदीत जो एक्सपेंडिचर जो आसता हो 80 to 90% हेज्या मदीं जाता म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन इफ यू सी द ग्राफ ऑफ द एक्सपेंडिचर डेफिनेटली इट वील कंप्लीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.